ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತಮಣಿಯ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಅವು ಬುಕೆನ್ ತಾಸೆಲ್ಲ ಬಳರು ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ ಮಕ ತುಂ ಕಾಣ್ದೇವ್ನೋ ಪೋಸ್ತಾಯಿ ಸೌಮ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ತುನ್ಸು ಮುಜೋ ವಾಂಟೋ ಆನೆ ತುನ್ಸು ಮುಜೆ ಪೀವನ್ ಸೌಮ್ಯ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೌಮ್ಯ ಜೇಜು तुका सदांच हांव आराधन करता कित्याक म्हज्या जिणेच्या कारान तूं जावन आसाय. हर एक दीस आनी हर एका दिसाची हर एक घडी सौम्या तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळताय. प्रत्येक जावन हांव कश्टांत आसतना बुकेंत आसतना ताणेंत आसतना सौम्या तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळताय. तुका आराधन हर एका दिसा सौम्या आनी म्हज्या दिसाच्या हर एका घडये.
ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಡನಿ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಡನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजू म्हज्या जिविताच्या काळार हांव जीव आसता पर्यंत सोम्या हांव तुका आराधन करता. कित्याक म्हजें जिवीत तुजें प्रथम देणें म्हाका. केदोळ पर्यंत म्हज्या जिणेंत स्वास आसा तोवळ पर्यंत हांव तुका आराधन करता सोम्या. हांव तुका म्हाका समर्पण दिता. तुजी होगळीक हांव गायता म्हज्या उतरांनी आनी तशेंच म्हज्या जिणेच्या हर एका घडितांनी. म्हज्या जिणेंत कितें सक्कड घडटा तें तुज्या महिमे खातीर सोम्या. सगळें जिवीत म्हजें तुज्या महिमे खातीर मात्र आसचें. जेजवीत सभेचो वडील लोयलाचो इनास सक्कडी तुज्या महिमे खातीर म्हणलो. मोगाळ सोम्या जेजू आमच्या जिणें जावच्या हर एक संगत आनी घडीत तें तुज्या महिमे खातीर जावन आसा. कित्याक आमी अस्तित्वांत आसचेंच तुजें आमकां एक वर्तें देणें देखून आमी जियेता जाल्यार आमचे वरवीं न्ही बागर तुजे वरवीं सोम्या. देखून आमच्या जिणेंत कितें सक्कडी आसा गी तें तुका समर्पण दिवन तुजी होगळीक आमी गायता सोम्या. तुजी स्तुती आमी गायता सोम्या. तुका जावं अर्गा तुका जावं हगळप आज आनी तशेंच आमच्या जिणेच्या दिसपट्ट्या जिणयेन आमच्या जिणेंत कितले उपकार तुवें केलाय. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದೆ येसಯ್ಯ. कितले उपकार सोम्या. ल्हानपणांतून आज पर्यंत आमी मेजूंक गेल्यार आमच्या वरवीं उडास काडून जावचे नात. थोडे संगती मात्र आमच्या उडातांत आसात तरी पूण उडास नासलेले आनी कितले संगती आसात आमच्या जिणेंत चिल्लर म्हूण लेखलेले सदांचे म्हूण लेखलेले आनी ते आमी बरयत गेल्यार उडास काडते गेल्यार आमच्या वरवीं असाध्य जायत. देखून मोगाळ सोम्या जेजू आज आमच्या जिवीत आमी तुका समर्पण दिता. तुज्या पांयां तळा दवरता. तुवें आमच्या जिणेंत केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन आमचो तूं मोग करताय. आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय. आमी बरे आसल्या वेळार मात्र न्ही सोम्या तूं आमच्या जिणेंत आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. आमच्या जिणेंत आमी अस्कत आसतना आमच्या जिणेंत सोलवल्ले वेळार आमच्या जिणेंत भुकेल्ले वेळार आमच्या जिणेंत आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय सोम्या. ह्या तुज्या व्हड उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
आमच्या मध्ये आमचो स्वामी जेजू हांगासर हजर आसा. ह्या कंतारांत भोव अपूर्वयन आमी गायली ती उतरां आमच्या सगळ्या जिणयेंत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ही एक जड आहे न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो. बगार आमचे कर्तव्य जावन आसा. थोडे फावटी आमकां पसंत जायनातले संगती आमी करीचे जाल्ल्या वेळार आमी एक ड्युटी म्हूण करता, एक जड आयशें बगता. पूण सोम्याक आमी आराधन करचें ही जड आहे न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो. बगार आमी करीचे जाल्ली संगत कित्याक म्हळ्यार हें जिविताचें देणें सोम्यान आमकां दिल्लें आनी त्या देखून आमी संतोषान आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत सोम्याक आमी अर्गां दिवंक जाय आनी तेंच आमी आज ह्या आराधनाच्या वेळार करना आसा. आज सोम्यान आमकां हो दीस फावो केला. आमी हांगासर आज जावन जाल्यार सोम्याच्या वर्त्या कृपेन कृपेन ताणें आमकां जिवीत दिलां आनी तशेंच आमच्या जिणेंत आमी अस्कत आसलेल्या वेळार सोम्यान आमकां बळ दिलां. ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां. आनी तशेंच आमच्या जिणेंत बुकेल्ल्या वेळार केवल आमच्या कुडीच्या बुके तवळ मात्र न्ही, बगार आमच्या आत्म्यांत आमी बुकेल्ल्या वेळार सोम्या जेजून आमकां ताजे उतरांनी आमकां आमची मोत उजवाडायल्या. जिवीत दिवचें ताजे उतरां दिवन आमकां ताणें पोशीत केलां. ताजीच कूड आनी रगत दिवन आमच्या आत्म्याच्या कुडीची भूक ताणें थांबयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत सोम्याक अर्गां दिवंक हजार कारणां आसात. जायते फावटी आमी मागता. आमच्या मागण्यांत आमी सडावच जावन आमचो वेळ सोम्या लागीं आमच्या गरजां खातीर आमी मागचें. जावंक पुरो वेगवेगळ्या भक्ती कार्यक्रमांत आमी मागता आनी उपकारी मनान उपकार बावडता ना म्हूण न्ही थोडे फावटी. पूण ज्या मापान आमी सोम्या लागीं मागता आमकां हें दी सोम्या, आमकां तें दी, आमच्या इश्ट मंत्रांक हें दी. आनी मेळ्ळ्या उपरांत खंय थोडो वेळ आमी सोम्याक अर्गां दिवन खर्चिता. पूण आमी जर तर नियाळ पळयलें जाल्यार आमच्या जिणयेंत आमी कितलीं अर्गां दिल्यार तें उणेंच जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी विसर नासलेलें जायतें सोम्यान आमकां दिलां. तेंच आमी जर तर आमच्या ल्हानपणांत तावन आज पर्यंत सोम्या जेजून आमकां दिल्लीं आशिर्वादां आमी उडास काडूंक गेल्यार आमकां उडासाकी येवची ना. थोडी मात्र येतात. तितले उपकार सोम्या जेजून आमकां केल्यात. देखून आज आमी सोम्याक अर्गां दिवया ह्या आराधनाच्या वेळार. आमच्या जिणेंत ताणें केल्ल्या सबार उपकारांक, लेखमीत नासलेल्या उपकारांक, जायत्या उपकारांक आमी आज ह्या आराधनांत भाग घेतना अर्गां सोम्या, होगळाप तुका, आराधन तुका, स्तुती तुका अशें म्हणून ह्या आराधनाच्या वेळार सोम्याची स्तुती होगळीक आमी गावया. आमी होगळीक सोम्याची गायलेल्या वरवीं सोमी कांय व्हड जायना. कित्याक म्हळ्यार तो व्हड येदोळूच आसा. आमच्या स्तुती आराधना वरवीं सोमी जेजू कांय व्हड जावन पुगना. कित्याक म्हळ्यार ताचें व्हडपण आमी जल्माच्या आदींच हो संवसार रचनाक येवच्या आदींच तो व्हड जावन आसा. ताचें व्हडपण खंयच्याय मनशांनी तें चिंतूंकय जायना, तें मेजूंकय जायना. पूण आमी सोम्याक स्तुती आराधन केल्ले वरवीं आमी ताच्या कृपेंत वाडत वेता. मिसाच्या बलिदाना वेळार महास्तुत्यांत आमी म्हणटा आमच्या होगळिके वरवीं तुजी व्हडवीक बिलकूल चडना, तरी आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. आज ह्या आराधनाच्या वेळार आमच्या पुर्त्या काळजान, पुर्त्या मनान, पुर्त्या आत्म्यान आनी शक्तीन सोम्या जेजूची स्तुती आमी करया. आनी तो वळू आमी सोम्याच्या त्या कृपेंत वाडत वेता. कितलें चड आमच्या जिबेन आमी सोम्याची स्तुती होगळीक गायता तितलें चड सोम्याच्या कृपेंत आशिर्वादांनी आमी वाडत वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सुकणें एका मारुभुमींत बसून जेम काडटालें गे. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिणयेंत कांय उल्हास ना. भोंवतणी सगळें सुकी धाडत, बोळ ना जिणयेंत. आनी कितें गी थोडे घडये उरल्यात म्हणल्यार बरी जेमेवन आसा. आनी त्या वेळार तेणें तावन एक पारवो उबोवन येता गे. आनी तो उबोवन येतलो पारवो सर्गींच्या राजाक दूत जाय जाय. आनी देखून ताणें विचारलें सुकण्या लागीं कितें बारीक कुरवोन आसा गे म्हणून. देखून त्या सुकण्यान म्हळें हांगा उदक ना, म्हाका काण ना, जिणयेंत कांय बळ ना म्हज्या, बोम मारून सैक ती म्हाका ताळो येना. आनी त्या देखून हांव कोरगोन आसा. आनी देखून तूं सर्गींच्या राजा बेताय जाल्यार एक सवाल विचार.
थंय पेद्रू लागीं काले म्हळ्यार आनी कितलो तेंप हांवें ह्या रितीन कश्टोन हांगासर ह्या मरुभुमीत हांवें संकश्टां वळख जावन कश्टोन आसा जाय गे म्हणून पारव्याक बारी बिरमोद दिसली आनी तो वचून पावलो थंय वयर सर्गार आनी ताणें म्हळें हांव येता आसतना वाटेर मरुभुमीत एक धाकटें सुकणें हांवें पळयलें कांय बोळ ना अस्कत आसा भारी बुकेलां कश्टोन आसा ताका आनी कितलो तेंप थंयसर अशें कश्टोंक आसा गे म्हणून देखून पेद्रू ताका म्हणलो कालेंक म्हूण सांगल्यार आनी 7 वर्सां अशें ताणें आसा जाय म्हणून 7 वर्सां गे ह्या नमणेर गे कश्टोन वय आनी 7 वर्सां म्हणून तो पारवो रिटर्निंग परत आनी कडेन खंय वचोंक आसलो तो आयलो फाटीं आनी ताणें त्या वाटेन येताना त्या सुकण्याक म्हळें आवळे तुजें सवाल हांवें विचारलें पेद्रून म्हळें आनी 7 वर्सां तुवें ह्या स्थितीर आसा जगी त्या सुकण्याक भारी बेजाराय जाली त्या पारव्यान पेद्रू लागीं तावन पाटी येता ताणें विचारलें आळे हें म्हळें जाल्यार ताका हार्ट एटॅक शॉक जावन मरण आये ताका पेद्रू म्हणलो तें कालें मागीर पळया ताका तुवें होय संदेश दिजे कालेंक म्हूण सांगल्यार दिसपड तें अर्गां देवा म्हूण सांगू तुवें ताका उलो दिजे म्हणून त्या सुकण्याक आयकून भारी खंत जाली 7 वर्सां आनी कशें वांचचें उदक ना खाण ना आनी त्या भायर जिणेंत त्राण ना पूण तुवें कालें करचें म्हळ्यार सदांय तुवें अर्गां देवा म्हणचें आनी वो धाकटें सुकणें हें कालें कर लागलें म्हळ्यार जेम येता पूण मदेगात अर्गां तुका देवा म्हणून आनी ताच्या मागीर बळगुणें जालें सकला पडलें धरणीर अर्गां तुका देवा म्हणून जोर वत कर्कटें वत अर्गां तुका देवा खाण ना भूक लागता ताच्या मागीर अर्गां तुका देवा दीस गेले 7 दीस जाता आसतना वो पारवो परत्यान फाटीं आयलो त्या वाटेन आनी ताणें पळयलें हें सुकणें मोरा जें आसलें करपोन ताच्या बदलाक भारी सुटसुडीत कुशेन आसा एकदम उल्हास भरीत आसा पारवो गेलो उबोन सर्गार आनी तो म्हणलो पेद्रू कडेन तुवें सांगलें आपळे तुवें सांगलें म्हज्या लागीं बेश्टें म्हाका मांगा केल्लें मात तुवें म्हाका फटयलें तुवें म्हणलें तें सुकणें थंय जर मरुभुमीत 7 वर्सां अशें कश्टोन आसतलें म्हणून आनी हांव ताका सांगून पाटी येतें हांव आज 7 दीस जाले कितलें कुशेन आसा आनी ताच्या मागीर उल्हासान आसा कली गजाल तुवें कालें सांगलें म्हाका की म्हणून ताका पेद्रू म्हणलो आळे कालें सांगलें पळय तें करेक्ट सांगलें हांवें पूण ताची 7 वर्सां ती 7 दीस जावन उणें जालें कित्याक म्हळ्यार हर एका संगतीन त्या सुकण्यान अर्गां देवा म्हळें ताज्या कश्टांत ताज्या बुकेंत ताज्या तानेंत वतांत हर एका ती अर्गां देवा म्हळें आनी त्या देखून ताची 7 वर्सां 7 दिसांक उणें जालीं देवान ती केली म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चिंतूंक गेल्यार आमच्या जिणेंत मस्तू संगती आसात आमकां कंत बेजाराय काडचे जावं पुरो आमच्या जिणेंत डायबिटीस आसा ब्लड प्रेशर आसा कोलेस्ट्रॉल आसा आनी ताच्या मागीर कंत कालें म्हणटा जाल्यार चिंतलें काम जावना आनी त्या मागीर भुरग्यांक कालें सैरीक जावना आनी ताच्या मागीर रीण फारीक करूंक आसा 100 राटावळी आसात आमकां चिंतूंक गेल्यार कंत बेजारायक लोटचें तसलें पूण केदाळ आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एका संगतीन त्या सुकण्या बरी देवाक अर्गां दिता सोम्याची स्तुती आमी गाता तो वळू आमच्या जिणेंत अजाप घडता आमी चिंतनांतले अजापां घडतात कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या मागण्यांत प्रसन्न जाता खंयच्या मागण्यांतय आमी कश्टांत आसतना देवाक हर्शीत आसतना सोम्याची स्तुती आमी गायता आसतना सोमी जेजू आमचे थंय प्रसन्न जाता आमी चिंतनांतलेले अजाप आमच्या जिणेंत घडतात आमी एकांतार गावया आनी सोम्याची स्तुती आमी गावया पाण संको 7 गीत संको 25 गीत संको 25 मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार कैसे करूं मैं धन्यवाद उगता
प्यार मिले प्रभु हंसा गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार कैसे करूं धन्यवाद उपकार मिले प्रभु हंसा तुमको धन्यवाद करते प्रभु कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद आज धन्यवाद कहते प्रभु हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद तुमको धन्यवाद करते प्रभु कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद आज धन्यवाद कहते प्रभु हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद तुमसे मिली हर खुशी तुमसे मिली न जिंदगी काबिल में ना था कभी फिर भी दिया तूने सभी तुमसे मिली हर खुशी तुमसे मिली है जिंदगी काबिल में ना था कभी फिर भी दिया तूने सभी तुमको धन्यवाद करते प्रभु कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद आज धन्यवाद कहते प्रभु हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद आज धन्यवाद करते प्रभु हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद हालेलुया 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 अरे गा होगला तुका महिमा तुका स्तुति तुका समय जय जय तुका समय वंदन तुका समय हर्षिता तुका समय हालेलुया 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 मोगाच्या भाऊ बहिणीनो जायते पोटे आमच्या जिणेत आम्ही चिंचे आसा आळे तो व्यक्ती जाल्यार इतलो महान ती जाल्यार इतली उंचाये पावल्या हांव आळे ल्हान सादो हांवें कालें करचें कितें करी येता साबार पोवटी मस्त पोवटी अशें चिंचे आसा आमी क्षुल्लक क्षणीक थोड्यांनी अशें चिंचे आसा हांव सक्कडी म्हणून ती गजाल विंगड पूण जायते पोवटी अस्कत मनशांनी आपणाचें ल्हानपणू व्हडलें करून चिंचे आसा पूण ह्या संवसारांत देवान रचलेल्या मनशां पैकी कोणी ल्हान म्हणलें ना व्हड आसतीत पूण देवा वरनी वर्ते व्हड कोणी ना ताजे मुखार सक्कडी घालतेच आनी घालतेपणांत देव आमचे थंय विचित्रां करता अजापां करता सामातेवन बरल्या सुवार्तेंत अध्याय 11 जेजू आमकां सांगता 25व्या वळींतावन त्यावेळी जेजू म्हणलो बापा सर्ग संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता वय बापा तशें करूं तुका बरें दिसलें जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू हांगा आसा तो स्वामी ल्हानांचो कालत्यांचो दुबळ्यांचो कोण अस्कत आसा पळय तांचो तो कित्याक म्हळ्यार ताणें कालें सांगलें म्हूण सांगल्यार भलायके मनशाक म्हजी गरज ना डाक्टराची गरज ना हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भलायके तूं या कोण भाग्यवन म्हूण चिंता तांकां न्ही जर तर आज आमी म्हाका भलायकी ना हांव अस्कत हांव पातकी म्हूण चिंता जाल्यार आमी आज सोम्या थंय संतोश पावोंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी हांगासर आसो तो आमच्या खातीर आसा
तो आमच्या खातीर ह्या संवसारांत आयला. जेजू आयिल्ल्या वेळार जाणटे मनीस मस्त आसले, पयसतावन आयिल्ले ते एक जण, पूण हांगा जेरुसलेमांत जाणटे मनीस आसले. तांणी सांगलें आले थंयसर जेजू जल्मता म्हणून. पूण ते सादे मनीस कालत्या काळजान आयिल्ले जेजू पळोवंक मेळ्ळो तांकां, हांगासर आसल्या जाणट्या मनशांक न्ही. जायते फावटी आमी चिंचे आसा म्हज्या लागीं तें ना हें ना आनी ताच्या मागीर भलायकी बरी ना अचकत काही असले मस्त चिंताव आमी. पूण देव असल्या मुखांत्र विस्मितां विचित्रां अजापां आमच्या जिणेंत करता. एक ल्हानशी आनी एक धाकटी काणी सांगता कशें देव सोमी आमच्या जिणेंत ल्हान आसलें कशें तो आमकां उपयोग करता. आमच्या मुखांत्र आमकां कशें तो रिकॉग्नायज करता. मनीस करना जावं पुरो पूण देव आमकां कशें उपयोग करता. डॉग युनिवर्सिटी, पेट्यांचें विश्वविद्यानिलय, आनी ताका एक धाकटो ल्हानसो धाकटो धवो पेटो आयलो. सक्कडी येतात ताजे भोंवतणीचे शेजारी सक्कडी देखून तोय आयलो विश्वविद्यानिलयाक वचोन शिकोवंक. भारी आशा ताका. ताणें वेता वेता आसतना हेर सक्कडी व्हडले व्हडले आहले ते मुखार धांवले, वो फाटी पडलो. सक्कडी भितर वचोन जाले, बागला रागीन रावन पळयलें खंयच्या कुशीन भितर वेचेंक म्हणून. थंय टिचर आसली बागला कडेन रावन, कोण लेट करना येता की पळोवंक. वो धाकटो आयलो, दुकां गळोवन आयलो आनी टिचरीन म्हळें कितें, आनी ताणें शिमटी आयलेली भितर वचून जाय म्हणून. देखून ताका सांगलें आळे वचोन थंय स्केल आसा पळय हायटाचो थंय वचोन राव म्हणून. पयलो तो ल्हान हायटाच्या स्केला लागीं वचोन राव म्हणून. तो वचोन रावलो. रावताना ताका कळ्ळें काले म्हणटा जाल्यार एडमिशन मेळचें बारीक कश्ट म्हणून. ताणें इल्लेशे पांय उखल्ले वयर आनी बोटांनी रावूंक प्रयत्न केलें उबार जावंक. मागीर टिचरी कालें बिरमो दिसली वच भितर म्हणलें. भितर गेलो. थंय तांकां मस्त एक्सरसायज जालें. कालें गे म्हूण सांगल्यार कुर्ड्या मनशाक कशें आपोवन व्हरचें आनी ताच्या भायर खाण कशें मेशिनांत तावन सकयल घालचें बटन दामून अशें जाल्यार पुरो आसलें. हाका हें पुरो समजना धाकट्या पेट्याक. तो कालें करता म्हूण सांगल्यार त्या टिचरीन दोळ्याक कुडको बांदून कशें व्हरचें म्हूण ट्रेनी दिता आसतना वो खंयच्यान व्हरून वचो पळय तेंच्यानच व्हरता वो आपोवन. टिचर पडली उमती. राग आयलो तिका. ताणें बटन दामलो. सुरू सुरू कर देंवलें पुरो काण. पूण हाका उडोवन पडटाना आनी एक बटन दामूंक येना. हें देंवतें आसा फुल्ल. काण पाड जालें. राग आयलो टिचरीक. वो अनक्वालिफायड म्हूण बगलें. वो ल्हान तांच्या मुखार वो पावना वो कॉम्पिटिशनाक येना वो म्हणून. आनी तशें आसता आसतना भायर तांकां खेळोवन सोडल्या वेळार पयस एक आवाज आयकलो. एक व्हडलें मेशीन JCB कोणता तांतून. आनी तो मेशीन चलयतालो कोणून कोणून वता आनी थंयसर लागीं एकली स्त्री नीज कुर्डी ती बेत काण घेवन आयली. तिका कालें करचें म्हूण कळना खंयच्यान वेचें म्हणून. आनी त्या वेळार त्या इस्कलाच्या गेटींतल्यान उरल्यांनी व्हड व्हड बरें हुशार आशिल्ले तांणी रिगोवंक प्रयत्न केले. पूण तांचें गात्र व्हडा सायज वचोंक जायना भायर. आनी पळयलें लवू. आनी त्या मागीर तो गेलो वग्गी भायर आनी धांवोन वचून ताणें कालें केलें म्हळ्यार त्या कुर्ड्या स्त्रियेचें बेत ताच्या गळ्याक ताणें लागयलें. तांतूं बेल्ट आशिल्लें आनी तो आपोवन व्हरून गेलो पयस. डेंजर आतां पयस. आनी भितर आशिल्ल्या टिचरींनी आनी त्या मागीर मेस्त्रीन पळयलें. भारी खुशी जाली तांकां. फाटी आपोवन हाडलो ताका. आपोवन हाडलो आनी सक्कडा मुखार ताका शेलोपांक रायलो. कालें केल्लें म्हळ्यार ह्या व्हडल्यांनी करूंक जायनातलें काम आनी धाकट्यांनी केलें अशें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो ही धाकटी काणी सांगली धाकट्या पेटाची आमच्या हर एकल्यांचें जिवीत. आमच्या हर एकल्यांचें जिवीत. आमी ल्हान आसल्यारी आमी अस्कात आसल्यारी देव आमकां कशें उपयोग करता गी म्हणून आमी कालें करचें म्हळ्यार आमकां देवाच्या हातान सोडिचें. आनी तो व्हड देवाची कृपा आमचे थंय देंवोन येता आसतना अजापां विस्मितां आमी चिंतू जायना इतले संगती असाध्य आशिल्ले संगती आमच्या जिणेंत जातात. मोगाचेनो आतां आमी देवाचें उतर आयकूंक वेता. देवाची कृपा आमचे थंय कशें काम करता, केदाळां काम करता. आमच्या काळीज आनी मन आमी देवाच्या कुशेक उक्तें दवरल्या वेळार आमी आमकांच तयार करया देवाचें उतर आयकूंक आनी तशेंच त्या उतराचो नियाळ आमी घेवंक. उबी रावया. समच्या उतराक
सिरिसान गीत आमी गावया 510. सोम्या मुझा तुका हांव ताणेला सांगता सोम्या मुझा तुका हांव ताणेला अश्रू सुधन तुजो आयला सोम्या अश्रू सुधन तुजो आयला अश्रू सुधन तुजो आयला सोम्या अश्रू सुधन तुजो आयला कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसा तुत्रा जिविताची कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसा तुत्रा जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका पाबूक तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका पाबूक सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला अश्रू सुधन तुजो आयला सोम्या अश्रू सुधन तुजो आयला अश्रू सुधन तुजो आयला सोम्या अश्रू सुधन तुजो आयला सांग पावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप 12वो अध्याय 7वें तावन 10वें वाक्य म्हाका फोव केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशीं उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडा नये म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या मांसान रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो दूत म्हाका तपडयत आसा हो दुस्मान मुजे तावन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सुम्या लागीं हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेची होडवीक हांव खुशेन सांगता तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी बेपारवांनी कश्टां अनवरां दगदण्यांनी आनी आटावेट्यांनी हांव ददोशी जाला कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तिवंत देवाचें उतार हें देवाची वडुपकार आज आमी नियाळचे विशय जावन आसा देवाच्या कृपेचो महत्व आनी ती कृपा आमी जोडूंक कितें करीसय देवाची कृपा एक धर्मार्थ देणें ह्या देण्याद्वारे आमी सर्वेस्पराच्या जिवितांत ताज्या दायजांत हांव तूं भागीदार जाता हांवें तुवें कांयच हाचे खातीर दिवंक ना पूण सर्वेस्परो ताच्या खुशेन संतोश जावन तो म्हाका आनी तुका थोडी देणी दिता आशिर्वाद दिता बेसांवांनी भरता आनी आमकां जिवीत जियोवंक आदार दिता आराधनेच्या वेळार बाप वनिलान सांगिल्लीं ती दोनी उदाहरणां आमच्या काळजांत ती रोवंक जाय मोगाच्यान त्या सुकण्या बरी आज हांव आनी तूं आमच्या जिवितांत विविध कारणां खातीर अस्खत जाल्या हांव
त्या ल्हानशा पेट्याच्या पिला बरी हांवान तो उरल्या मनशा मुखार पळयत आसतना आमी कांयच निंगी म्हणलें भोगाप आज मकान तुका येवन आसा. सांग पावलाक कशें कुडींत थंयसर दूख थंयसर ताका दूख उब जाल्ली तेच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावं पुरो कुडीक दूख, जावं पुरो मोतीक दूख, जावं पुरो काळजान दूख, एका आनी एका रितीची बोगणांनी चिंतनांनी आनी कुडींत पिडे शिडे वरवीं हांवान तूं दुखेस्त जाल्या मोगाच्यान. ह्या वेळार हांवान तूं निराशा जावची गरज आसा गी. खंडीत ना. सर्वेस्पराची कृपा मुझेर आनी तुजेर देवून आयली तर हांव आनी तूं कितेंय करूंक कितेंय जावंक ह्या संवसारांत सकता. पवित्र पुस्तकाचें चरित्र आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा जायत्या जाणांक ही कृपेचो अनुभव जाला. तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा ही कृपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत अमर्पण सुवार्थ मरिफात उजवाडा काडलें. सोम्या जिजून ती दिल्ली कृपा ह्या संवसाराक दर्शन दिवन आमकां त्या पातकां जावन सुटका मेळोवंक ताणें ती कृपा दिल्ली. हांव तूं जाणाव मोगाच्यान. पूण जेजू क्रिस्त आरंभ आनी अंत संवसाराच्या सुरवेर तावन ताची कृपाची झर वळोवन आसली. पवित्र पुस्तकांत आमी विविध घटना पळयली तर कृपेचो महत्व हांव तूं जाणा जाता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयचीय दूख आज आसूंक पुरो, खंयचीय दूख आसूंक पुरो. एका घडीक आमच्या मोती काडया म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसची विविध दूख आनी ते दूख आमच्या जिवितांत आसची. कशी सर्वेस्पर देव आपल्या कृपे वरवीं ते सगळे काण उडोवंक शकता म्हणल्या विशयांत एक नियाळ आज आमी करून आसा मोगाच्यान. सुरवेला उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर हागर गुरवार जावन आसतना तिका कश्ट सोसूंक जायनासतना ती थंय तावन फळटा आनी अरण्यांत त्या मरुभूंयत ती आसतना हाक बोब मारता. निरादर कांय सकत ना. कशें फादराबान एक उदाहरण दिलें त्या सुकण्या बरी मोगाच्यान आदर्श ना आनी थवळ ती बोब मारता सर्वेस्पराक बोब मारता. आनी 16व्या अध्यायांत 13वें वाक्य म्हणटा आपणा लागीं उलयल्ल्या सर्वेस्पराक तिणें एलरोय म्हणजे तूं दर्शन असो देव म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें हांवें देवाक खरोच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वचून उरल्या. सर्वेस्पर देव तिका आशिर्वाद दिता मोगाच्यान. ती संपूर्ण तरान अस्खत श्री मरुभूंयत कितेंच ना तरी पूण सर्वेस्पराची कृपा तिचे वयर देवून येता आनी तिका जिवीत लाभता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशेंच भोगता की मोगाच्यान. म्हाका आनी तुका खाण जेवण ना. संवसारार सगळ्यांनी निरुद्योग सडला. हांव आनी तूं एका कश्टांच्या काळार आसा म्हणून म्हाका आनी तुका भोगता तर पवित्र पुस्तक सांगता सर्वेस्पराची कृपा देवून आयिल्ल्या वेळार त्या मनशाक मरुभूंय जाल्यार उदक दिवन पोशण करचें थंयसर हांव तूं पळोवन आसा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता मोगाच्यान जोशुआ पुस्तकाच्या ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर ते येता आसतना त्या जोर्दानी उतरोंक आसली. उदक बरोवन ओमतोन वळतालें आनी हांकां तिशीन पाशार जावंक जायना. पूण हे कितें करतात सोल्ल्या पेट देव धरण थंयसर येता आसतना सगळें उदक थंयसर सुकता आनी हांकां थंयसर सोलोवंक सर्वेस्पर अवकाश दिता. आमी पळयता जोशुआ पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायांत 15 तावन त्या 11च्या वाक्या पर्यंत 17व्या वाक्या पर्यंत आमी पळयलें तर थंयसर
सोल्ल्याचे पेट ववयतल्या येजाकांनी जॉर्दानाच्या तडीक पावून आपले पाय उदकाक लायतस लुणेच्या सगळ्या खाळार जॉर्दान बरोवन सगळ्या थंडी वयल्यान ओमताता वयरतान वळोवन येतलें उदक बंद जालें आनी एके विस्तार सुवातेर झरतनाच्या कुशीक आसलेल्या आदम शहर लगे रास जावन रावलें आनी अरबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वळोवन वेतालें उदक पुर्तें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जॉर्दान उतरून गेलो मोगाच्यान. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सामस्यांचो व्हळो देंवून आसा गी आनी ह्या खातीर म्हाका आनी तुका फोडाफोडीची दूख उठल्या गी. सामस्ये वयर सामस्ये वळोन वळोन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा गी. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजी कृपा पुता तुका पुरो. थंयसर येवचे सामस्यांचो वळो सर्वेस्पराची कृपा आमच्या जिवितांत देंवत आसतना सगळे ते सामस्ये ते सुकून वेतात. सामस्ये निवरोंक शकतात मोगाच्यान. परत येस आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तांकां थवळ सुडका मेळ्ळें न्ही इस्रायलकारांक. जेजू क्रिस्त थंयसर येवन जॉर्दानांत स्थान घेता आनी सुडका दिवचो जेजू क्रिस्त त्याच जॉर्दानांत स्थान घेवचें आमी उल्लेख पळयता. पवित्र पुस्तकांत अनेक उदाहरण दिवचें तर उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता थंयसर झुजे जाकोबाच्या पुता झुजेक जायते कश्ट आयले. म्हज्या तुज्या जिवितांत आज मस्त कश्ट येवन आसात. मस्त कश्ट येवन आसात आनी आखरेक तो झुजे उत्पत्ती ग्रंथान 50व्या अध्यायान 20व्या वाक्यान म्हणटा तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण तेव्हान तें बऱ्याक पडाशें केलें. ताका गुलामाक विकलो, झैलान घालो, कश्ट दिलो आनी पुरा वायट केलें मोगाच्यान. पुरा वायट केलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त जाण वायट करनासात. मस्त जाण वायट करनासात पूण सर्वेस्पराची कृपा झुजेचेर व्हडली. ती त्या झुजेक त्या वायटा द्वारे उंच स्थानाक पावयलें. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फोडाफोडीची दूख दिवची ती घडिता. म्हज्या आनी तुज्या दुस्मानांनी हाडूनची ती घडिता. खंडीत जावनी सर्वेस्परा देवाच्या कृपे वरवीं ती म्हज्या आनी तुज्या बऱ्याक पडूंक शकतात आनी हांव आनी तुवें एक दीस उंचल्या स्थानाक वचूंक खंडीत जावनी हांव आनी तूं शकतले मोगाच्यान. दावीद रायाच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक उत्ता उरियाच्या बायले कडेन ताणें व्याभिचार आदारल्या वेळार नाथन प्रवादी येवन म्हणटा. नाथन प्रवादी ताका एक उदाहरण दिवन थंयसर सांगता एकच शेळी आशिल्ल्या त्या मनशाची त्या शेजाऱ्यान व्हडलो धनी आनी सगळ्यो ताचे शेळ्यो आसल्यो जाल्यार त्या शेळयेक जीवशी मरता म्हणटा आसतना दाविदाक राग येता. दाविदाक राग येवन तो म्हणटा ताणें नाथनाक म्हळें जिवंत देवाचो सपूत अशें केलां त्या मनशाक मरण फावो. ताणें असलें कर्तव्य केलां आनी दाया दाखोवंक ना देखून ताणें एका शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. हांगासर आमी पळयता दावीद पाताक करनासता. पातकाच्या तातूंत जिवितांत संतोश पावनासता पूण सर्वेस्पर देव ताचेर कृपा दाखोवन ताका ताचें पाताक कितें म्हणलें कळीत करता नाथन प्रवादी मुखांतर. जर तर सिदा सांगलें जाल्यार कोणी येवन तांकांच दावीद राय आंगार पडतो आसलो म्हजी सूख दाखोवंक तूं कोण म्हणून. पूण सर्वेस्पर देव ह्या दाविदान सारके वाटेर येयचे म्हणून ताका उदाहरण मुखांतर ताका एक नाथन प्रवादान उदाहरण मुखांतर सांगता आनी दाविदाक कळटा ताज्याच जिबेंत तो फर्माण दिवचें ताकाच लागू जाल्लें म्हूण कळटा आसतना तो कळवळटा मोगाच्यान. आनी आमी जाणाव त्या किर्तन 51 अध्यायांत 9 आनी 10 वाक्यान म्हणटा म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखा म्हणलें पळय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो तिरात्मो म्हजे भितर घाल. हांगासर पळयलें जाल्यार कृपा सर्वेस्परा देवाची व्हडली. कित्या खातीर व्हडली? कित्याक सर्वेस्पर देव आशेतलो ओ दाविदान परत म्हजें तें येजें. ह्या दाविदाचें काळीज बरें काळीज तरी पूण हाणें पाताक केलें आनी म्हजें तोंड संपूर्ण पयस येता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती थोडी घटना घडटात. खंय सर्गी म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव संदेश दिता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे फाटीं घू
हांव तुजो मोग करता हीं जिवितांत तुजें घडितां घडोवन आसात तुका फोडाफोडीची दूख तुज्या जिवितांत जिवन आसाय जावं पुरो कुडीची जावं पुरो मोतीची जावं पुरो आत्म्याची घडितां तुका जावन आसात म्हाका तुका आश येता सर्वेस्पर देव ह्या घडितां मुखांतर म्हज्या पुता म्हज्या धुवे फाटी म्हजें तें परते हांव तुजो मोग करता म्हणून म्हाका आनी तुका कुरपेच्या झरी मुखांतर तो आपयता म्हाका एलिया प्रवादीच्या आमी जिवितांत पळयलें जाल्यार तो थंयसर त्या जाग्यार रावन आहाबरायक म्हणटा आनी 3 वर्सां पावसूच येवंचो ना म्हणून घोशण करून येता आसतना आकाश उदक आकाश खणना आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर 17व्या अध्यायांत 6वें वाक्य म्हणटा कावळे ताका सकाळी आनी सांजेर उंडो आनी मास सोडून दितले आनी त्या व्हळांतलें उदक पियेतलो त्या देखून हांवें तुवें खंत करची गरज आसा की जर तर सर्वेस्पर देव एका कावळ्या मुखांतर खाण जेवण दिता जाल्यार ताज्या कुरपे वरवीं थंयसर खाण जेवण एलियाक दिवंक शकलो जाल्यार म्हज्यान तुज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा म्हूण म्हाका तुका भोगलें तरी खंयच्याय कडेन सर्वेस्पराची कुर्पा वळटा आसतना म्हाका तुका जाय पुरतें दिवचें सकत म्हज्या आनी तुज्या देवाक आसा आनी तो खंडीत जावन ताच्या कुरपे वरवीं आमकां आशिर्वाद करता मस्तू जाणां आमकां भोगोंक पुरो आमचे कडेन मस्तू रीण आसा पयत पुस्तकांत आमी एक उदाहरण पळयलें जाल्यार ती एक विधव आसली ती एलिया प्रवादी कडेन सांगता म्हाका रीण आसा आनी थवळ तो म्हणटा तर एक कर ती म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक समेत आतां मोलाक घेवन गुलाम करूंक आयल्यात म्हाका रीण फारीक करूंक असाध्य हांव एक विधव खंय वचून भायर वचून म्हाका काम करूंक जायना म्हाका दुसरें सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ना दुसरें कांय करूंक साध्य ना त्या अस्कत कांयंत सर्वेस्परा देवाक ते उलो मारता आसतना तो एलिया म्हणटा प्रवादी म्हणटा वच आनी तूं मस्तू भरण्यो हाड आनी जें कितें आसा तेल तें वत आनी सगळ्यो त्यो भरण्यो भरता म्हणसरी तेल भरूनच वेतलें आनी आखरेक हांव तो जाणा मोगाचें न्हू रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 4व्या अध्यायात 7वें वाक्य म्हणटा ती देवाच्या मनशा कडेन गेली आनी ताणें तिका म्हळें वच तेल विक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर जें कितें उरता तें वापरून तुवें आनी तुज्या पुतांनी दीस काडयत आज आमकां रीणकार येवन वचून आसात गे बँकांत लोन सोडूनच वचून आसा गे सर्वेस्परा देवाक वाट गुत्त आसा आमकां काम ना जावंक पुरो आमचें तें खंयचीय वाट दिसना जावंक पुरो पूण सर्वेस्पर देव एक न्ही एक वाट दाखोवन सर्वेस्पर देवाची कृपा म्हजे थंय आनी तुजे थंय वळटा आसतना ह्या समस्येंतल्यान आमकां भायर येवंक अवकाश आसा मोगाचें न्हू आमी जर तर पळयलें जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत मोइशेक ताका तो देव ताका आपोवन सांगता तुका असो एक वावर दिता म्हूण सांगता आसतना मोइशे सांगता मोइशेन ताका म्हळें सर्वेस्परा दया करून दुसऱ्या कोणाकय धाड म्हाका ताका उलोवंक पुरा जायना म्हाका योग्य येतना हांव अस्कत हांव कांय प्रयोजन ना आनी सर्वेस्पर देव तरी पूण तो ताजे तें योग्यतना तरी सर्वेस्पर देवाची कृपा ताजे तें आसलें देखून सर्वेस्पर देव ताका विसता आनी ताका मोइशेक ताका मुखेली जावन विसता जर तर उलोवंक जाय जाल्यार तो आरोनाक विंस म्हणटा म्हज्यान तुज्या जिवितांत वदूर पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगल्या वेळार आमी कांयच न्ही भोगता गी जर ताची कृपा म्हजे थंय आनी तुजे थंय वळटा तर खंडीत जावन हांव तूं एक मुखेली जावंक शकता हांव पूण म्हज्यान तुज्या जिवितांत एक घडीत जावन आसा कितें म्हळ्यार आमी देवा थंय विश्वासपणान नांव देवा थंय विश्वासपणान नांव आनी त्या खातीर आमच्या जिवितांत विविध घडितां घडोवनूच आसात ओझयाक आमी पळयलें जाल्यार थंयसर ओझया एक अविश्वासी एका प्रद्वरी स्त्रिये कडेन ताका लग्न जावंक सर्वेस्पर देव सांगता दुसऱ्या ओझयाच्या पयल्या अध्यायान दुसरें वाक्य पळयता हांव सर्वेस्परान ओझया उद्देशी उलोवंक अशी सुरवात केली सर्वेस्परान ओझयाक म्हळें वच एका वेश्ये लागीं लग्न जा आनी एका वेश्ये उद्देशी भुरगीं करून घे कित्याक देश सर्वेस्पराक सांडून वेश्याचेर करून गेला तिसऱ्या अध्यायान आमी पळयता ओझया आपल्या अविश्वासी पत्नीचो परतून स्विकार करता सर्वेस्परान म्हाका म्हळें परतून वच आनी दुसऱ्या दादल्याचो मोग करतल्या स्त्रियेचो एका व्याभिचाराचो मोग कर मोगाचें न्हू हांगासर आमी पळयलें तर एक ओझया तो एक प्रवादी एक सामान्य व्यक्ती न्ही तो एक प्रवादी तरी पूण ताणें कोणा काजार जावंक लागलें
एका व्यभिचारी स्त्रियेकडे वचून काजार जावंक सांगलें. पयत पुस्तक म्हणटा त्या व्यभिचारी स्त्री येता न्हू ताका साबार भुरगीं ताका जातात. पयल्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार साबार भुरगीं जातात. ताजे उपरांत ती सोडून वता आनी एकलो तातल्याड येता परत्यान ती फाटी हाडून येता. सर्वेस्पर देव ह्या विशयान उल्लेख करून होसेया प्रवादीच्या 2 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा वय इस्रायला घरांक उद्देशून म्हणटा वय तांचे आवय एक वेश्या तांकां गर्भ संबंदल्या लजेची करणी केल्या तिणें म्हळां हांव म्हज्या प्रेमी पटल्यान वेतली ते म्हाका जेवंक खावंक दितले आनी बोकऱ्याची लवान शेण आनी तेल पिवन म्हाका ते दितले. आज आमी आव्हान तूं खंयसर आसा मोगाचें न्हू. ह्या इस्रायला घरां बरीं एका वेश्य स्त्रिये बरीं हांवें म्हज्यान तुज्या देवा फाटल्यान आसा हांगी सगळें आमकां कुर्पा दिवच्या देवा फाटल्यान आसा हांगी ह्या संवसारीक वस्तू फाटल्यान संवसारीक मनशा फाटल्यान संवसारीक संगती फाटल्यान हांवान तो वचून आसा हांगा म्हणलें. एक सवाल हांवें तुवें दिवचें जिवितांत ल्हानशे भुरगे प्रयत्नावन आज पर्यंत सर्वेस्पर देवान आमचेर कुर्पा दाखोवन जाय तितलें बरेंपण केलें मोगाचें न्हू. आमी ताका धन्यवाद दिवच्या बदलाक आमी ताका अर्घ दिवच्या बदलाक आमी कोणाच्या फाटल्यान आसा आमी कोणाच्या फाटल्यान आसा ही एक चिंता हांवें तुवें आठोवंक जाय. सगळ्याचे प्रमुख जावन व्हडल्यांत व्हडली कुर्पा सर्वेस्परा देवान दिल्ली जावन आसा आमकां 2 जल्मा दिवस. आमकां कितले जल्मा दिवस? 2 जल्मा दिवस. पयत पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्तच्या शुभवार्तेंत सांजवांच्या प्रमाणे शुभवार्तेंत 3ऱ्या अध्यायांत जेजूक निकोदेम भेट करता आनी निकोदेम भेट करता आसतना स्वामी जेजू म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाचें रास पळोवंक शकचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो मनशान माथोरो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आवयच्या कुशींत हांव रिगोवन ताणें जल्म घेवंक जाता? जेजून जाप दिली सतच हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक शकचो ना. आमकां सर्वेस्पराच्या कृपेन कितले जल्मा दिवस? 2. आमी आचरण करचो जल्मा दिवस एक मात्र. अनेक जल्मा दिवसा विशयी हांवें तुवें चिंता फक्त आठवंक ना मोगाचें न्हू. देवाची कृपा ती वर्ती जावन आसा. आमी चिंता मेले उपरांत सर्ग न्ही हांगासरच हांवें आनी तुवें परत जल्मोंक आसा. तें जावन आसा उदकान आनी आत्म्यान मोगाचें न्हू. ह्या जल्मा दिवसा विशयंत ह्या देवाच्या कृपे विशयंत हांव आनी तूं मुस्तबोटी नेणा जाल्यार जाणा आसल्यार हाचे विशयंत हांवें तुवें चिंता पाठोवंक ना. तर देवाची कृपा जोडूंक हांवें तुवें कितें करीत? देवाची कृपा इतलें पुरो देव करूंक शकता. तर खांडांतल्या खांड दिवंक शकता खंयच्या संदर्भारी सही करूंक शकता पूर आमचे रीणपाटी करूंक दिवंक शकता हर एका समस्येन पिडा गुण करूंक शकता. इतली पुरो कृपा दाखोवचो सर्वेस्पर देवाची कृपा जोडूंक हांवें तुवें कितें करीत? ही एक गंभीर चिंता मोगाचें न्हू. हांवें तुवें चिंताप आठयसे जाल्ली एक म्हत्वाची विशय. हर एकल्यांक म्हाका तुका मोन आसा. हांवें तुवें एक आत्मीक जिणी जियेची म्हूण म्हाका तुका हर एकल्यांक मोन आसा. पूण ह्या कुशीन हे कृपा जोडून घेवंक हांव तूं कितें प्रयत्न करता? परत जिवन जावंक म्हणजे आत्म्यान जीव जावंक हांव तूं जल्मोवंक आत्म्यान जल्मोवंक हांव तूं कितें प्रयत्न करता? केदाळ हांव तूं आत्म्यान जल्मात हांव मोगाचें न्हू. देवाची कृपा धराळ मापान वर्त्या रितीन म्हाका तुका वळोवंक शकता. जर तर आमी पुरो जाणां पळयलें जाल्यार एलियान जाय तितलीं अजापां केलीं जाल्यार कित्याक? आत्म्यांत तो जल्मालो पळयतात ताजें तें भलादीक रितीन काम करनासलो. सर्वेस्पराची कृपा वळाचें जाल्यार हांव तूं कितें करूंक जाय? पयल्या स्वातीर पयलें सवाल जावन आसा हांव कितलो वेळ ह्या आत्मीक जीव जावंक हांव तूं आत्मीक रितीन जल्मोवंक हांव तूं कितलो वेळ करसीत? हांव आज हर एकल्या मनशा दिसार कोणाकडेन टायमच ना. कित्याक टायम ना? आमी आमच्या वावरांत उंचल्या मट्टा पोवंक जावंक पुरो एक डॉक्टर जावंक इंजिनियर जावंक वकील जावंक एक बिजनेसमॅन जावंक एकदम आमी टायम करसीत. हांव ह्या एकलो खेळ पंद्याटान एकदम
उसले मेडल काडूच्या खातीर तो बिजी जाता थोडी शिकतात रात दीस शिकतात शिकपान रँक येवच्या खातीर पास जावच्या खातीर आनीक लोक कुडीची भलायकी जावच्या खातीर हर एका शेतांत यशस्वी जोडच्या खातीर 24 वरां करसूंक आमी तयार आसा पूण ती यशस्वी म्हाका आनी तुका आत्मीक जल्म दिवंक शकना आत्मीक जल्म घेवच्या खातीर देवाची कृपा हांवें तुवें ती जोडच्या खातीर दिसाक कितलो वेळ हांव तूं करसूंक तयार आसा कितलो वेळ वांजेल वचोंक तयार आसा कितलो वेळ मागणें म्हणूंक तयार आसा कितलो वेळ बरीं कामां करूंक तयार आसा हें चिंताप हांवें तुवें पयलें मॅट काडिसय दुसरें मॅट जावन आसा हांव तूं कितलें पवित्रपणाचें जिवीत जिवन आसा पवित्रपणाचें जिवीत कूड मोत काळीस चिंता बोगणां ही सर्व पवित्र आसतना थंयसर देवाची कृपा वळटा म्हाकाच्यान भायल्यान तशेंच भितरल्यान दोनी रितींनी हांव आनी तुवें पवित्रपण जावंक जाय सर्वेस्पराची देवाची दैवीक दिश्ट दैवीक सकत दैवीक उजवाड येवचो जनेलांक खंयची गुतागी मोतीची आनी काळसाची आमचे मोत आनी काळीस ही दोन जनेलां जर तर सारक्या रितीर नात जर तर ह्या जनेलांनी अडखळी आमी ह्या जनेलांक बांदल्यात कशे बांदल्यात हांवें तुवें ह्या जनेलांक आमची आशा आकांक्षा संवसारीक चिंतपानी बोगणां केदाळे टेन्शन केदाळे ओत्थड एका रितीचें संवसारीक चिंतपानी हांव तूं भरल्या मोगाच्यान द्वेश आसा राग आसा आमची बोगणां आमची चिन्नां टोटल आमी ब्लॉक करून हांवें तुवें सोडल्यांत आनी ह्या खातीर सर्वेस्परसो उजवाड दैवीक उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत धाराळ मापान वेतना येवंक शकना कित्याक हांवें आमी ताका ब्लॉक करून दवरला अडखळी घालून दवरल्यान सर्वेस्परसो उजवाड वळाचे जाल्यार हांवें आनी तुवें शांत आसूंक जाय केदाळा मुची आनी तुजी मोत शांत समाधानेर आसता तवळ सर्वेस्परसो उजवाड आमी अनुभव करूंक शकता आत्मीक यशस्वी जर तर म्हाका तुका मेळाचें जाल्यार पयल्या सुवातेर पवित्रकाय हांवें आनी तुवें जोडूंक प्रयत्न करी जाय केदाळा पवित्रकाय थंयसर आसता एक फळादीक मातयेन बी ओंपुल्ल्या बरी सर्वेस्पराची तो दैवीक उजवाड बरें फळ दिवंक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत शकता मुस्तमुटी आमी पूर्वाग्रात पिडीत जाता म्हळ्यार प्रेजुडीस एक पयल्यांत कितें आमच्या मोतीन आसता तो मनीस असोत ती संगत आसत त्या देखून थंयसर दैवीक सकत वळोवंक आमीच अडखळ घालता मोगाच्यान त्या देखून दुसरें मॅट जावन आसा पवित्रपण आनी अवकाश दिवचें तिसरें जावन आसा सगळें देवाक हांवें तुवें समर्पोवंक जाय जें कितें घडटा देवाची खुशी म्हणलें हांवें तुवें समजून घेवंक जाय जिवितांत जाय तितलीं घडीत आसल्यार आमी सांगता ऑल टू जीजस आमी सरेंडर म्हणटा सगळोच देवाक आमी समर्पिता म्हणलें कांतार आमी म्हणटा मोगाच्यान केदाळा हांव आनी तूं सगळें सर्वेस्पर देवाक समर्पिता आमचें आशा आकांक्षा देवाक समर्पिता आमचे खुशी आमचे वत्तड आमचे मेळेपण आमचें कितें बरें आसा सगळें समर्पिता आमी केदाळा सर संगतीतावन डिटॅच जाता म्हळ्यार आमी सगळ्यां आमी बांदपा जाता सर त्या खंयच्या एका एटॅचमेंट नासतना आमी जियेता थंयसर प्रारंभ जाता सर्वेस्पराची कृपा आमच्या जिवितांत धाराळ मापान वळोवंक चवथें मॅट जावन आसा आमी संवसारीक तशेंच आत्मीक दोनाय ती आमी मुखार वचोंक आव्हान चिंता सगळां आमी सळावसान आमी तशें चिंता दोन दोणेर पांय धरून वेता आनी हें इल्ले मेट्टाक आमकां समाज जाता जाल्यार मागीर मागीर खंयसर आमी एकाच दोणेर पांय धरून वचूंक जाय पडटा जर तर म्हाका तुका शांती समाधानाची जिणी जाय जाल्यार शाश्वत शांती समाधानाची जिणी जाय जाल्यार हांवें तुवें आत्मीक दुणयेचेर पांय दवरनो चड महत्व ताका दिवंक जाय ना तर आमकां असाध्य
हंता हंतांनी कत्तपटी आमकां वचोंक जायना जावंक पुरो तरी पूण हंता हंतांनी हांवें तुवें आत्मीक जिणे कुशेन पांय दोन गेल्यार मात्र आमी सर्वेस्पराची कृपा जोडूंक आमकां अवकाश मेळटा. आमच्या जिवितांत शांती समाधान आनीक आत्मीक कृपेचो अनुभव जायचे जाल्यार आमी ताका त्या आत्मीक जिणेक चड म्हत्व दिवंक जाय. पांचवें जावन आसा दैवीक जिविताचे चड आत्मीक जिविताक म्हत्व दिवचें. कशें तें? आज मनीस सगळीं भियेतात, सगळीं भियेतात. कित्याक भियेतात? कूड मरता म्हणून. कॅन्सराक कोणी भियेनात. कॅन्सराद्वारे मनीस मरता त्या देखून भियेतात. कॅन्सराक भियेनात, खंयच्याय पिडेक भियेनात, त्या पिडेवरूय मनीस मरता. हांव मरता म्हणल्यार भियेन. कोरोनाक भियेनात, कोरोनातून मनीस मरता, कूड मरता त्या देखून आमी भियेता. खेदाळा हांव आनी तूं कुडीक भियोवचें की चड. देव भिरांती नांवान तूं जियेता, देवाच्या भिरांती नांवान तूं जियेता, देवाच्या भिरांती गांवान तूं म्हत्व दिता. आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराची कृपा अनुभव करूंक ताज्या आत्मीक जिवितांत जियोंक म्हाका आनी तुका कृपा लाभता. सवें दैवीक जाणवाय जोडूंक जाय मोगाच्यान. आज संवसारार एकाने एका रितीचे मूर्खपणा वरवीं एकाने एका रितीच्या अंधकारा वरवीं सगळो गोंधळान हो संवसार भरला. त्या देखून हांवें आनी तुवें आत्मीक जाणवायक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक जाय. केदाळा आत्मीक जाणवाय म्हाका आनी तुका लाभता सर्वेस्पराच्या आत्मीक जिवितांत ताज्या कृपेक आमकां भोगूंक, आमकां संतोश पावंक आमकां कृपा मेळटा. सत्वें प्याल्याची सेवा करचें. सेवा म्हळ्यार केवळ खाली आमकां जाणा आसा सेवा कितें म्हणून तितली मात न्ही. जें कितें म्हजे लागीं आसा, म्हाका बोगसाणें मेळना आनेकल्याक हांव बोगसाणें दितां. म्हाका भलायकी मेळ्ळी आनेकल्याच्या भलायके खातीर हांव करतां. म्हजे कडेन पयशे देवान दिल्यात, देवाक हांव वर्गां दितां आनी आनेकल्या कोण कश्ट आसात ताका हांव सहाय करतां. जें कितें देवान म्हाका दिलां ताजो अनुभव करचें, ताका देवाक अर्गां दिवचें आनी जें कितें म्हजे कडेन आसा उरल्यांक हांव तातूंत वांटूंक देवाक महिमा दिवंक पळयतां. सर्वेस्पर देवाची कृपा धराळ मापान वळोवंक शकता. मुसो जाणां सांगतात आश्रय चलोवचें, आमचे कडेन पयशेच नातले, खंय तो येतात म्हूण कळना, त्या दिसाक जाय आसचें कुडले कशें म्हणून देव आमकां दिता. कशें म्हूण गोतून सर्वेस्पर देवाची कृपा मोगाचें न्हू हर एकल्या मनशाक त्या घडयेक जाय जाल्ल्या वेळार वळटा. केदाळा म्हजे थंय आनी तुजे थंय पेल्याची सेवा करचो इरादो आसा त्या दाळार. खंयच्याक आमी प्रायोरिटी, खंयच्याक आमी आद्यते दिता. 8वें जावन आसा खंयच्याक आमी आद्यते दिता. जर तर हांव आनी तूं आत्मीक जिविताक आद्यते दिता, त्या खातीर पवित्र सभा कातोलीक पवित्र सभा आमकां सक्रामेंत विधी दिता. जावंक पुरो बोगसाण्याचें आमकां कुमसार आसूं सक्रामेंत, कुमगार आमकां मिस बलिदान, सगळें आमकां पवित्र सभा विविध सक्रामेंता मुखांतर म्हाका आनी तुका ताजें देवाची कृपा जोडून घेवंक सहकार दिता. ताका प्रायोरिटी आमी दिता गे म्हणलें सवाल, ताका आमी पयलें आद्यते दिता गे म्हणलें सवाल. 9वें जावन आसा आयचे वचपान आमी पळयलें जाल्यार सांभोवला कित्याक सर्वेस्पर देव सांगता म्हजी कृपा आसा तुका पुरो, कितले कश्ट आसले म्हणना म्हजी कृपा तुका पुरो. सांभोवलाचें जिवितांत पळयलें जाल्यार म्हाका एक 10 संगती म्हाका दिसून येतात. पयलें जावन आसा तो हर एकाकी देवाच्या कुशेक तो मान घालनासलो, कितें देवाची खुशी आसा ती जावं दी म्हूण तो सांगून आसलो. दुसरें तो मागता मात्र, तो 3 पुटी मागता आनी खालें म्हणटा देवा तुजी खुशी जावं. जेजू क्रिस्तांनी तशें सांगलें, कुरीस आसतना तो म्हणटा म्हळ्यान मागता बापा तुजी खुशी जावं, मागता मात्र. तिसरें खुरीस हांवें तुवें उगडास काडूंक जाय. सांपवली त्या खुर्साक उगडास करना, त्या खुर्साचो म्हत्व हर एका लोकांक तो सांगून आसलो. खुर्साचें कश्टांचें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणेचें तो सांगून आसलो मोगाचें. 4थें बोगसाणें विशय ताणें शिकयलें, बोगसाणें ताणें दिलें. 5वें जाल्लें गणितां विसरून तो मुखारवेच्या विशयान चिंतून आसलो. मुखारवेच्या विशय जाच्या जिवितांत जायतीं गणितां घडिल्लीं, तरी पूण तो कितें करतालो म्हळ्यार जाल्लें जावन गेलें, मुखार कितें करचें म्हणल्या विशयान चिंतून आसलो. 6वें हर एका संगतीन देवाक आराधन करनासलो, स्तुती करनासलो. 7वें देवाक अर्घां दिवनासलो. आतां भाद्राबान सांगलें केदाळा हांव तूं थँक्यू म्हणटा, देवाक अर्घां दिवन आसता तें
तोय करनासलो, 8वें फेल्यासो मोग करनासलो, 9वें देवाची दया हर एक दीस अनुभव करनासलो, 10वें जें कितें देणें आसा तें फेल्या तें तो वांटून आसलो. थिंस म्हाका आनी तुका आज सर्वेस्पर देव उलो दिता. जर तर हांव आनी तूं सर्वेस्पराची कृपा अनुभव करूंक जाय, सर्वेस्पराची कृपा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत धराळमपान वळोवंक जाय, आत्मीक जिणेक हांवें तुवें म्हत्व दिवंक जाय. मोगाच्यान केदळा हांव आनी तूं आत्मीक जिणेक म्हत्व दिता, केदळा हांव आनी तूं आत्मीक जिणे प्रमाणे जियोंक आशेत हांव सर्वेस्पराची कृपा वळटा. केदळा हांव आनी तूं अस्कत जाल्ल्या वेळार मात्र ताचो अनुभव करूंक म्हाका आनी तुका मेळटा. त्या देखून सर्वेस्परा देवा लागीं आज हांव आनी तूं मागया. मोगाच्यान सर्वेस्परा आज विविध कश्टांनी दुखांनी आमी आसता आसतना तुजी कृपा आमचे थंय देवय. आमकां आमी अस्कत म्हूण भोगता तरी सोम्या तुजी कृपे वरवीं आमी सक्तेवन जाताले. हांव जशें आयच्या वचपांत सांग पावलोवन सांगलें त्या उतरांनी, तर क्रिस्ता बसत म्हज्या अस्कत कायांनी बेपारवांनी कश्टान वरां दगदण्यांनी आटाविट्यांनी हांव दोशी जालां, कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निसायकी सक्तेवंत. ह्या उतरांचो अर्थ आमी बसून नियाळ किर्या मोगाच्यान आनी आमकां हर एकल्याकी सुटका सडवून आशिर्वाद लाभतले. आमीन. Let us look at the mighty Lord. Let us surrender all our intentions unto the Lord. Let us surrender all our hopes, all our prayers, all our difficulties, and all the good things that the Lord has done in our life. Let us praise and thank the Lord. Jesus, we pray specially for the doctors and the nurses and every person who is administering the medicine. We pray for the medicine and all the individuals who are in the hospitals, persons who are suffering. May by your precious grace, may they be healed and delivered. Jesus, we surrender all the family members, our family members, and each and every person's family members who have asked for prayer. May by your grace, may they have the peace of mind. Let there be a supernatural conversion of heart in each member to be more and more like you. Lord Jesus, we pray for the individuals who are financially suffering. Jesus, you are the provider. We pray that in everything that they do, may they find prosperity through your name. Lord Jesus, in everything, may they be able to worship you and thank you. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು,
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 hallelujah. I see that the Lord Jesus is saying, nothing is impossible unto me. Come to me with all your worries and troubles. The Lord is showing a vision of a field where the Lord is showing many individuals are not sowing in the kingdom of God, maybe through their efforts, maybe through their finances, maybe through the wisdom and the talent that the Lord has given unto them. The Lord is saying, if you sow, I will give you 100-folds, and you and your children will reap the benefits. The Lord is promising a blessing to the generations, and the Lord is saying, do not think why I am not receiving anything and what benefit will I gain. The Lord is also showing that few individuals who are in financial trouble, the Lord is giving them a supernatural grace, and the Lord is strengthening them. The Lord is telling many families that He is working wonders, and He works in mysterious ways. Sometimes the Lord is telling, bring to your remembrance how many times you thought things were impossible, but through my grace and through my hand I have helped your families. The Lord wants us to be thankful and glorifying God for all the good that He has done. I see that the Lord is blessing many children to grow in wisdom and the knowledge and get good education. The Lord is blessing children to be leaders of tomorrow. I see those who are in the light of God will be great and powerful leaders of tomorrow. I see few individuals who are doubting, what can I do? How will I grow? The Lord is giving them direction. The Lord is telling, obey your parents and your elders, and through them I will speak to you and listen to everybody, and I will give my word unto you through different individuals and persons. Do not ignore my wisdom coming through the elders. The Lord is also blessing somebody who is doing a work related to an orphanage or an ashram. The Lord is granting this person a very good health. Oh, to Jesus
surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. आम्ही आमकांच संपूर्ण रितीन समर्पित असताना सोमी आमचेर वर्त्या रितीन ताजी आशीर्वादां वत्ता. वर्त्या रितीन तो आमकां आशीर्वादीत करता. आज आमी देवाचें उतर नियाळकन पळयत आसतना आमकां थंयसर पळोवंक मेळटलेली वर्ती संगत आसा. देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड. सांत पावलो परिवर्तन जाल्लो एक वर्तो देवशास्त्री. धर्मदूतांक समासम, सांत पेद्रूक समासम, पवित्र सभा ताका मान करता. ताच्या जिणेंत कश्ट आसले आनी ते कश्ट ताका कांट्या बरी मांसांत तोपल्ले बरी तोपताले. आनी तो वळू तोय ते कश्ट भोगता आनी सोम्या लागीं तो मागता, 3 पावटी मागता, म्हजे वयले हे कश्ट निवार सोम्या म्हणून. जेजून मोळ्यांत म्हजे वयले कश्ट निवार बापा म्हणून मागले बरी सांत पावलो सोम्या लागीं मागता, म्हजे वयले हे कश्ट निवार, वो कांटो म्हाका दोसता म्हणून. पूण जेजून ताका दिल्ली जबाब, कांटो कांड उडयता म्हणणी बगार म्हजी कुरपा तुका पुरो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितली वर्ती जाप सोम्यान दिली. कश्ट तुझे कान उडयता म्हणणी बगार तुझे कश्ट सोसूंक म्हजी कुरपा तुका पुरो. कितलेय कश्ट आसूं पुरो, केदे व्हडलेय कश्ट आसूं पुरो, पूण सोम्याची कुरपा आमच्या थंय आसता आसतना आमकां कितेंय फूड करूं जाता म्हणून ह्या मारिफांत सांत पावलो आमकां दाखोवन दिता ताच्या पत्रान. कितली वर्ती दादोसकायची संगत आमकां आज नियाळूं मेळ्ळी. आमी एकनातल्यार एका राटावळींनी कश्टांनी सांपडले मनीस सगळ्यां. कितले आमच्या जिणेंत आसा जाल्यार खंय इल्ले म्हणी आमच्या जिणेंत उणेपण आसता, आमकां टेन्शन दिता आनी दोसता आमकां. आनी असल्या संदर्भाचेर ही उतरां आमकां बुजवणेची जावंक पावतात. म्हजी कुरपा तुका पुरो. कश्ट खाण उडयता म्हूण देव सांगना, बगार म्हजी कुरपा तुका पुरो म्हूण सोमी आमकां सांगता. हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, नमान मरिये कुरपेन भरलेले. केदाळ आमी देवाच्या कुरपेन भरोन आसता तवळू वी बेर गॉड इन हार्ट. देवाक आमच्या काळजांत वोवोवचे भाग आमकां फावो जाता. देवाक आमच्या काळजांत आमी धारण करता.
मरियमाच्या कुडींत देव तो थंयसर हजर जालो आनी आमी कोण सगळ्यांनी देवाच्या कुरपेक लालेवन आसा आशेत हांव तसल्यांक देव कुरपा दिता आसतना आमच्या काळजांत देवाक आमी जल्म दिवंक आमी सोडता जल्मोवंक आमी सोडता मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची कुरपा म्हळ्यार ती आमी सबार संगती मागता आमच्या जिणेन काम मागता आर्थीक संकश्टांतून भायर येवंक मागता भलायके खातीर मागता सैरीका खातीर मागता विजा खातीर मागता मस्त संगती खातीर मागता ही एक संगत मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्यांत दिसपड ते हर एक कोटी आसूं दी सोम्या तुजी कुरपा म्हाका दी ती कुरपा आयिल्ल्या वेळार सगळे संगती ताच्या जाग्यार पडटात मोगाच्या भाव भयणीनो एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स लायन देखून आमी लालेवन मागया सबार संगती आमी मागता सोम्या जेजू आयच्या दिसा तुजी कुरपा ह्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमी मागता सोम्या आमकां हर एकल्याक की ती कुरपा दी आमच्या जिणेंत आमकां हर एकल्याक की तुज्या कुरप्या आशिर्वादांनी भर म्हूण आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणी थोडी मिनटां या थोडो वेळ आमी आराधनांत आसा आमी सोम्याचें आराधन केलें स्तुती केली होगलीक ताजी आमी गायली देवाचें उतर आमी नियाळ्ळें आनी सांगात आस ह्या आराधनाच्या वेळार आमच्या भावाक कितें सोम्यान मोतीन घालें तें ताणें सांगलें कोणाक कितें उपकार मेळोन आसात म्हणून आमी सोम्याक अर्घ दिता आसतना हो थोडो वेळ निमाणो आमी मागया आमच्या सगळ गरजां खातीर विनवणेची मागणी पोरण्या सोल्ल्यांत आब्राम पात्रियार्कान सोदोम आनी गोमोरा खातीर विनंती केली आनी देव तांचे थंय काकुळदार जालो आमी पळयता पेद्रू जैलांत आसल्या वेळार सुरविल्या क्रिस्तांवांनी ताच्या खातीर मागलें आनी देवदूतान सगळे लंकडाचे दारवटे उक्ते करून ताका भायर आपोवन व्हेलो पावलो आनी सिलास जैलांत आसले ताच्या खातीर भावार्थ्यांनी मागलें आनी तेय थंयसर मागोन आसले आमी पळयता तांकां भायर आपोवन व्हेलें सुटका जाली तांकां सरदारान तांचे गाय बांदून तेल पुसलें आनी तांची सेवा केली मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां पळोवंक मेळचें वर्ते विनवणेचें मागणें जावन आसा सोम्या जेजूनो गेत्सेमानी मळांत करचें मागणें सोम्या जेजून कुर्सार तावन करचें मागणें विनवणेचें मागणें वर्ते मागणें जावन आसा आमच्या हर एकल्या खातीर सोम्या जेजून मागलां आज तोच सोमी जेजू हांगासर ह्या येवकरिस्ताच्या रुपार आसता आसतना आमी मागया आमच्या खातीर आनी आमच्या भाव भयणी खातीर कोणें सगळ्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांच्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो संवसाराचेर विस्तारलेली कोवीड पिडा फाटल्या 2 वर्सां तावन मस्त मनशांक पिडेक बली केल्ली मरणाक बली केल्ली पिडा जाता तितले वगी देवाची खुशी जाल्यार ह्या संवसारांतली कान उडय म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया ना तर ती पिडा फूड करूंक गरजाचें धैर्य आनी तशेंच सगत आमकां फावो कर म्हूण मागया आयक आमचे प्रार्थने सोम्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज एका देशांत संवसाराचेर जाल्ली एक बदलावण आमी पळयता मूलभूतवादींनी थंयसर अधिकार हातांत घेतला आनी ताचो परिणाम जावन थंयसर अल्पसंख्याकांक उण्या संख्याकान भावार्थ आसल्या मनशांक क्रिस्तांव प्रत्यय जावन भारी कश्टांचें जिवीत जालां थंयसर स्त्रियांक जियोंक भारी कश्टांचें जालां तांकां दामून दवरचे तसली संगत थंयसर घडोवन आसा हे मूलभूतवादी तांच्या तकलेक उजवाड येवन दी मतीक उजवाड येवन दी खंयसर सोम्याची कुरपा देंवन येता खंयसर पवित्रात्मा देंवन येता थंयसर परिवर्तन जाता सांब पावलू परिवर्तन जावचे पयलें वर्तो एक तीव्रवादी जावन आसलो आनी आमी पळयता सोमी जेजू ताका परिवर्तन करता त्याच प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देशा खातीर आमी मागया अफगानिस्ताना खातीर थंयसर बदलावण येवंक मनशांनी चिंतनांतली बदलावण येवंक आनी थंयसर पवित्रात्मा देंवोंक आनी सक्कड मनशांक स्वातंत्र्य लाभोवंक उक्त्यान आपलो धर्म प्रसार करूंक आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे जियोंक गरजाची सोम्याची कुरपा थंयसर देंवन येवं दी मनीस परिवर्तन जावं दी म्हणून ह्या वेळार सोम्या लागीं आमी नम्रतेन मागया आयक आमचे प्रार्थने सोम्या आयक आमचे प्रार्थने सोम्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी मागया आमच्या लागीं सबार जाणांनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा फोना मुखांतर ईमेला मुखांतर व्हॉट्सॅपा मुखांतर
शालोम मिनिस्ट्री या पंगडाक जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा. आमी मागया कोणाक पिडा आसा तांकां भलायकी मेळच्या खातीर, कोण सगळे आर्थीक स्थितीक संकश्टाक बली जाल्ले आसात तांकां परिहार लाभच्या खातीर, कोण सगळी टेन्शनाक स्ट्रेस लेवल हाका वळख जाल्ले आसा तांकां तातूंत सुटका मेळच्या खातीर, कोण सगळी मानसीक हिंसेक वळख जाल्ले आसात तांकां भलायकी मेळोवंक तरावळ नमणेच्या गरजांनी असलेल्या मनशांनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा. सोम्य जेजूची दिश्ट आज हर एकल्याचेर तांचेर पडोवन दी, तांकां हर एकल्याकी सुटका समाधान मेळोवन दी, संतोष मेळोवन दी म्हणून आमी ह्या संदर्भाचेर सोम्या लागीं मागया. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आयकमचे प्रार्थने सोम्या. ह्या संदर्भाचेर सोम्य जेजूक आमी समर्पण दिवया. सक्कड पिडेस्तांक जावं पुरो क्रॉनिक इलनेस आसल्यांक, डायबिटीस आसल्यांक, ब्लड प्रेशर आसल्यांक, कोलेस्ट्रॉल आसल्यांक तांकां सगळ्यांक आमी सोम्या ते समर्पण दिवया. दिसपडते तांणी वखद घेजय, दिसपडते तांच्या मतींत आसता हांव एक डायबिटीक, हांव एक ब्लड प्रेशराचो मनीस, हांव असल्या पिडेचो मनीस, दिसपडते तांच्या मतींत आसता. तांकां सगळ्यांक सोमी जेजू भलायकेन भरून दी आनी तांकां पुर्तेपणी तांकां गूण करून दी आनी तशेंच तांच्या जिणेंत संतोशान जिवंक तांकां फावो करून दी. तांचे थंय आसली पिडा फूड करूंक सोमी जेजू तांकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आयकमचे प्रार्थने सोम्या. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भाचेर आमी मागया. थोड्या मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्या मनशां खातीर काळजाची पिडा जावंक पुरो, हार्ट प्रॉब्लेम एक फावटी आसा म्हूण कळ्ळें म्हणटात दिसपडते दीस रात संगत मतींत आसता. कॅन्सर पिडा आसलेल्या मनशां खातीर आमी मागया. सदां ती तांचो जीव खाता ही पिडा. आमी मागया किडनी प्रॉब्लेम आसल्या खातीर हर एक हप्त्यान म्हणले बरी तांकां डायलिसिसा वचोंक आसा. दीस रात तांकां टेन्शन जाता, स्ट्रेस जाता घरच्या मनशांक. आनी तशेंच मानसीक पिडा आसलेल्या मनशां खातीर आमी मागया. तांची सगळ्यांची पिडा सोमी जेजू आज ह्या संदर्भाचेर ती पुसून काडून दी आनी तांकां बरी भलायकी दिवून दी. कोण सगळी ह्या संदर्भाचेर मागोवन आसा तांच्या सगळ्यांचेर सोमी जेजूची गूण जावची सकत देवून दी म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आयकमचे प्रार्थने सोम्या. मागया आमी कोणा सगळ्यांक मतीन ना समाधान आसा, कोणाक रातीचे बरी न्हीद येना, मस्तो आटविटे आसात जिणेंत, त्या सगळ्यां खातीर आमी मागया. सोम्य जेजूची काकूळ तूं तांचेर देवून दी, सोम्य जेजूचे आशिर्वाद तांचेर देवून दी. तांकां सगळ्यांक सोम्याक पातयेल्ल्यांचेर हर एकल्या भावा भयणीक तांकां संतोष समाधान फावो जावं दी म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एक आयतारा हो थोडो वेळ सोम्या लागीं आराधनांत करसूंक आमकां मेळटा आनी ह्या वरवीं कंडी जावन आमकां हर एकल्यांकी धादोसकाय भोगता, देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. देवाचें उतर आमकां प्रेरीत करता. जायत्या फावटी कश्टांत आसल्यांक आमकां धैर्य दिता देवाचें उतर वो नियाळ आनी आमकां फावो जाता. शालोम मिनिस्ट्री ह्या पंगडांतल्यान आमकां फावो जाता. एमपी नोरोन्ना आमचो भाऊ हाचें मुखेलपण खाण घेवन आसा आनी जायतो ताचो वेळ हाका दिता. सबार जाणांक तो सांगात हाडटा वो पंगड फाटल्या सबार तेंपां तावन अशें हे मागणी सोलोवन व्हरता आसतना हाचे मारिफात कितलीं बरीं कामां जाल्यांत, मस्तो जाणांक उपकार मेळ्ळ्यात, जायत्या जाणांचे कश्ट पयस जाल्यात, आशिर्वादां मेळ्ळ्यात, बेसामां मेळ्ळ्यात, लौकीक तशें आत्मीक आशिर्वादां फावो जाल्यात. ह्या पंगडा मुखांतर सोमी जेजू आणखी चड आनी चड काम करून दी आनी ह्या वरवीं ताचें उतर प्रगट जावं दी आनी तशेंच सबार जाणांक ह्या मारिफात बरेपण लाभून दी म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आयकमचे प्रार्थने सोम्या. एक बर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. डिवायन वर्ड टीव्ही मारिफात, यूट्यूबा मारिफात आनी तशेंच इतर माध्यमां मारिफात ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना सगळें आमी आमकां सोम्याक समर्पण दिवया. एकामेका खातीर मागया. कितलीं जाणां खंय खंय आसलेलीं आमी सगळें एक कुटुंब जावन आसा सोम्या मुखार. आमी एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. आमकां आमी समर्पण दिवया. आय सरेंडर ऑल म्हणल्यार गीता मारिफात आमी हो निमाणो भाग सुरू केल्लो. आतां परत त्या फावटी आमकांच आमी आमच्या काळीजांनी मोन आमचो सगळो जीव आत्मो सगळे आमी सोम्याक समर्पण दिवया आनी ह्या आराधनांत भाग घेताल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. तांकां सगळ्यांक सोम्याचे आशिर्वाद मेळोवंक, सोम्याची कृपा तांकां मेळोवंक. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घ तुका सोम्या जेजू, अर्घ तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या जेजू, अर्घ तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी गुण करचे सकत सोम्या जेजू, सकट पिडेस्तान थंय देव
ताका भलायकी मेळोवन सोम्या कोणा सगळ्यांक मतीचे आटे विटे आसा ताका सगळ्यांक समाधान मेळोवन सोम्या कोण सगळी दुखांत आसात गती बेजार येत आसात ताका सगळ्यांक समाधान मेळोवन सोम्या तुझ्या पवित्र नावान आमी मागता सोम्या जेजू तुझे आशीर्वाद विस्तार आशीर्वाद ताका हर एक लागी फावो जावं दी म्हूण मागता हालेलुया 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 एकडे बरो आमच्या अंतस्करणांत मनांत मावन सांबाळून आमच्या सोम्याचेर दिश्ट आमी कसोवया ताजे आशीर्वाद आमी घेवंक येता आमच्या काळीजान मन उक्तें दवरया ताजे आशीर्वाद आमी घेता आसतना ताजी कृपा त्या कृपेचे वर्ते आशीर्वाद आमच्या हर एकल्यांचेर सोमी जेजू वत्ता आनी त्या देखून आमच्या काळीज आनी मन उक्तें दवरया सोम्या मुखार सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया सक्रामेंता साष्टांगनामान करूया पूर्वीराध्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आदार्या सोर्वेच्या अस्कत विश्रांक भावाताचे बळ दिव्या सशे बापाक तशे स्पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससनाक एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी आवडता आमेन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सोरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.